भारतात कोरोना दुयेंसांतल्यान मुक्त जावप्यांची वाढली टक्केवारी. 5 लाख लोक सुटलेत कोरोनाच्या कोपच्यातल्यान. ॲक्टिव्ह केशी जाल्यात 2.69 लाख. एकूण केशींचो आंकडो पावला 7,67,296 जाल्यार 21,129 लोकांक वगडावचो पडलो जीव. बिरेस्तारा घोग्यांनी पडलेल्या पावसान शेपलायले गोंयकारांक. फुडले कांय दीस असोच पडू येता पावस. हवामान खात्याचो अदमास. साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विस्ताराक परतून खर विरोध. प्रकल्पाक लागून आदीच पडले त्रासांत आनी अडचणी घेवचे नात सोसून साळगांवकारांचो प्रकल्पा विरोधात एल्गार. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विस्ताराक जावपी विरोध दिसान दीस वाडत चल्ला. बुधवारचे बसकेतय तेका खर विरोध जालो. ह्या प्रकल्पाक लागून साळगांवकारांक आदीच त्रास जाता. बांयो प्रदूषित जाल्यात. प्रकल्पातले हळशिकावणे उदक व्हांवून गांवांत येता. हेतून आनीक वाड जाली जाल्यार ते आमी सोसून घेवचे नात, थळाव्या लोकांचे म्हणणे. हे बसकेक थळावो आमदार जयेश साळगांवकार, साळगांवची सरपंच लाफिरा गोम्स, कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीस, आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आनी हेर मान्यस्त हजर आशिल्ले. आणि आयज 2 दीस हांवें मायकल लोबोचो स्टेटमेंट आयकला की तो म्हणटा बाय रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ सालिगांव, if the people do not want this plant to be expanded, I will respect it and I will not allow the plant to be expanded. I had objected to it and I came back to my panchayat after that. पंचायतीकडे येऊन and पंचायतीक सांगलें, the sarpanch, the ward members, we had a meeting and we objected this. It is on record. My stand has been clear right from the beginning when I was not an MLA, when I was a minister, and even today when as a MLA, my stand is crystal clear that expansion is not in favor of the people, it is against the people. Apex कोटा स्टॉप केलेले आसा ऑन एक्सपान्शन ऑफ about 20% capacity जर तूं खंयच्या एनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट इफ यू एक्सपांड यू हॅव टू गो टू द पीपल एंड इन दिस केस 300% ऑफ द कॅपॅसिटी वी आर ट्रायंग टू एक्सपांड विदाउट टेकिंग पीपल्स कन्सेंट. आमकां जाणो सांगताय की आमचे जे नेबरिंग विलेजीस आहा तांचे म्हणणें कितें पळय याचेर आमी थोडे भोव लोकांक जे सरावंडींग विलेजीस आसलेले तांकां आपयलेले फ्रॉम डिफरंट विलेजीस. सो ते सगळे आयले हांगासर आनी आमकां तांणी आपले सेम हातून सांगलें की आमी ह्या एक्सपेन्शनाचेर अगेन्स्ट आहा. माय हंबल रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट, प्लीज लूक इन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ऑफ सालिगांव एज वेल एज द नेबरिंग पीपल ऑफ द विलेज. आमकां जायते प्रॉब्लम्स फेस जाता विथ द एक्झिस्टींग प्लांट. आमकां आनीक प्रॉब्लम पळयनाकात. आमकां उदकाचे प्रॉब्लम जाला, रस्त्यांचे प्रॉब्लम जाला, वास एकदम सोसूंक जायना तसो जाता. तर आमचे प्लीज आनीक एक्सपान्शन करून हे प्रॉब्लम्स आमचे वाडयनाकात. पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव सरपंच आसलेलें तेन्ना सुद्दां हांवें सांगलेलें आनी आमी मिनिस्टरा कडेन CMा कडेन सुद्दां मेळ्ळी, कोमनिदाद आमचे MLA घेवन मेळ्ळी आनी तांकां सगळें सिट्युएशन एक्सप्लेन केल्लें की हांगा आमकां एक्सपान्शन नाका म्हणून. कित्याक हो जर एक्सपांड जायत प्लांट जाल्यार आमचे हो सालिगांव जो हेरिटेज विलेज आहा पळय ती सामकी काबार जातली. What is the option before us? I think the only option is to go to court. Agitation, fine, agitation everybody, but government has chosen a time during COVID and during the monsoon. Because I don't think the government will try and change their stance. So another 100 tons of this is going to be disastrous. And European technology it works in European climates. आमचे climate इथे उपकारना. So there also it is segregated garbage. Here it is not segregated. नो म्हणून ते आयकोशन आमच्या लोकांचे. सो एकूच प्रश्न आहा ते कोर्टान. आतां असो टायम पावलो की आमकां सांगलेलें 80चो आहलो म्हणून, मागीर 100चो जालो. दॅट टायम ऑब्जेक्टीव द लिचर्ड फ्रॉम सालिगांव प्लांट केम रायट डावन इन कालावूट. बट इमॅजिन फॉर 100 ton plant it was happening at that starting end. What will happen if we get 250 or 200 now? गोवा 365 खातीर साळगांवच्यान संदीप कामोलकार. बिरेस्तारा घोग्यांनी पडलेल्या पावसान गोंयकारांक शेपलावन काडले. गटारां सारकी उसपूंक नात. देखून बिरेस्तारा हजेरी लायिल्ल्या पावसांत पणजेचो 18 जून रस्तो न्हंयवरी दिसतालो. रस्ते कुशीचे दुकानांनी उदक भरलेलें. दिवचलची न्हंय देग हुपून व्हांवतना दिश्टी पडटाली. दोनूय वटेनच्या बागांनी उदक घुसलें.
घसघशांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे 18 जून रस्त्याक न्हंयचें रूप प्राप्त जालें. ह्या रस्त्यार दोपारभर उदक सांठून राविल्लें. रस्त्या कुशीच्या कांय दुकानांनी उदक भरिल्लें. दिवचले बरोच पावस पडलो. दिवचलची न्हंय देग भरून व्हांवताली. दोनी वटेनच्या गार्डनांनी उदक भरलेलें. तिळारी धरणाचें उदक मर्यादीत पावण्याचेर पावलां. ताका लागून तिळारी न्हंयतल्यान उदक व्हांवपाक लागलां. देखून छापोरा न्हंय देगेवयल्या गांवांक सादुरताय बाळगुवपाची शिटकावणी दिल्या. म्हापशेच्या चाचा नेहरू उद्यानात व्हडलें झाड पडून उद्यानाचें लुकसाण जालें. म्हापशांतले एक सगळ्यात जुने गार्डन, हत्तीचें गार्डन म्हणून ताका फेमस आसा. चाचा नेहरू पार्कान काल रातचे मध्यरात्री म्हाका दिसता एक झाड पडलें आनी मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जाल्लेलें आसा. मेन गेट जावं इतर सगळ्यो गोष्टी डॅमेज जाल्लेल्यो आसा आनी त्या ठिकाणी हत्ती आसा. हो हत्ती खरोच सेफ उरलेलो आसा. आज सकाळी आमचे आमदार, नगराध्यक्ष, इलेक्ट्रिसिटीचो येई, आमचो चीफ ऑफिसर, आमचो जेई ह्या सगळ्यांनी आता सकाळी फुडें भेट दिली आणि ह्या भेट दिवन तेंच्यांनी जी झाडां आसा ती कापण्या संदर्भात तेंच्यांनी तातडीन आदेश दिले आणि आता काम सुरू जाल्लेलें आसा आणि हे झाडां सगळीं मारल्या नंतर नवीन आमी झाडां घालतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावारी आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकर. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सर्वसाधारण पावसाची नोंद जाल्या. कांय कडेन झाडां हुमटून पडून लुकसाण जालें. दर्या खवळ, ताका लागून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. In the past 24 hours between 8:30 a.m. of 9th July and 8:30 a.m. of 8th July, most of the stations over Goa received moderate rainfall. That means rainfall less than 6 centimeters. Stations such as Panji, Old Goa and Sakli reported 5 centimeter of rainfall. That was the highest in Goa state for the past 24 hours. Today in the morning hours, that means between 10 a.m. to around 12 p.m, most of the stations in Goa received good rainfall. There was a moderate to intense spell of rainfall throughout Goa, and most of the stations received around 5 centimeters of rainfall. Panji reported 53 mm of rainfall, Old Goa reported 50 mm of rainfall, Mapsa 54 mm and Pernem 45 mm. Weather features that are aiding this rainfall are one, a system called an offshore trough. The second thing is a low pressure area over Kutch region. So in the coming days, this low pressure region over Kutch, that is expected to move further away to the westward region, away from western coast of Goa. But at the same time, the offshore trough, that system is going to continue for at least 2 to 3 more days. The conditions of rainfall over Goa is going to remain the same. Generally, we can speak that rainfall overall could be lesser than what it was in the first week of July. But at the same time, the probability of heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6 centimeter at 1 or 2 locations, is still there over Goa for coming 2 to 3 more days. And regarding the fisherman warning, as of now, high wind speeds are expected in regions that are beyond 75 kilometers from the coast over East Central Arabian Sea.
So fishermen are requested not to venture into East Central Arabian Sea regions for the 5 days. As on today, that is on 9th of July, the total cumulative rainfall over Goa was 152 centimeters of rainfall against a normal value of 121 centimeters. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोनांतल्यान मुक्त जावपाचो भारतांतलो आंकडो 5 लाखांचेर पावल्लो आसलो तरी एक्टीव केशी 2.69 लाखांचेर पावल्यात. एकाच दिसात 24,879 केशी सापडल्या उपरांत एकूण केशींचो आंकडो आता 7,67,296 पावला. जाल्यार कोरोना व्हायरसाक लागून जीव वगडावप्यांचो आंकडो 21,129 पावला. कोरोनामुक्त जावपाची आंकडेवारी 62% पावल्या. भारतात कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावंक ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री हर्षवर्धनान परत एकदा सांगला. कोरोनाच्या विरोधात वॅक्सीन सापडल्या उपरांत ताची भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करपाचो यत्न करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सांगलां. कोविड-19 आटापात हाडपाचो लॉकडावन हो उपाय जावन नजो, पूण सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कांचो वापर आनी MHAच्यो गायडलायनी पाळ्ळ्यो जाल्यारच कोरोना कडेन आमच्यान झुजूं येता अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. लोक आदींच बेकार जाल्यात, जायते जाणांक कामां नोकऱ्यो वगडावन बसच्यो पडल्यात. लॉकडावनाक लागून तेचेर आनीक परिणाम जातलो अशें ताचें म्हणणें. मतदारसंघांतल्यान एक प्रियोरची विलेजला 1 दिसाचें लॉकडावन बंद केलें. कितें जालें? एप्रिशिएशन आयलें. बरें केलें सगळें 100% लॉकडावन. पण कोरोना गेलो ना न्ही रे. तो तात्पुरतो आतां सोशल मिडियाचेर एकट्या बरें कवीन बरयलें की 1 दिसाचो हें कितें पळोवपाक आनी आयकोवपाक हें बरें दिसता. पण तातूंतल्यान आमी कितें निष्पन्न केलें? तातूंतल्यान आमी कितें काळजी घेवपा खातीर आमी संदेश दिलो? आमी बंद केलें, ऐलान केलें आनी लोकांनी बाबड्यान दुकानां बंद केलें आनी रावले. किंवा जे आमचे सरकाराचे नॉर्म्स एंड रेग्युलेशन जी आसात ती जर आमी ताचे भितर सांगिल्लें आशिल्लें जाल्यार लॉकडावनाक बरो अर्थ आशिल्लो. कुमारजुंवें लॉकडावन केलें 5 दीस. उदाहरण सांगता, 5 दीस लोकां भितर कॉन्ट्रडिक्शन जावपाक लागलें, झगडी जावपाक लागली. आयज ते काल पॉझिटिव्ह पेशंट जाले. लोटले आनी वेर्णा कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करचे आम आदमी पार्टीन मागला. 2 दीस पयलीं वॉर्ड नंबर 1 रासायन 2 केसी सापडल्यो. जो एक एक्स पंच आनी तेजो भाव दोगांय वेर्ना इंडस्ट्रियल एरियान एक फार्मास्युटिकल कंपनीक काम करता. थंय ते फार्मास्युटिकल कंपनी ऑलरेडी 15-20 जाण हे जाल्या कोरोनाचे व्हायरसान पेशंट जाल्या आनी हेय 2 जाण आसले. हे 2 जाणांनी 6-7 दीस कोणाक सांगूना जोरान कामाक बी वचपाक लागले. आनी आतां ते काल आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टरान 200 कितें स्वॅब टेस्ट केल्या. ते 200 स्वॅब टेस्टान रिजल्ट थोडे रिजल्ट येयल्या तितून 26 जाण एफेक्टेड मेळ्ळ्या. सो 26 जाण पेशंट आनी वाडले एकूच वॉर्डान. सो आतां हे ट्रान्समिशन हे कम्युनिटी ट्रान्समिशन नाल्यार कितें? गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. FDAच्या अधिकाऱ्यांचे हजेरेत शुक्रारा मडगांवचे होलसेल नुस्त्या मार्केट सुरू जातले. SGPDAचे बिरेस्तारा जाल्ले बसकेत हो निर्णय घेतलो. उसगांवचे मार्केटय परतून बांदतले जाल्यार ढवळी काय प्लॉट करून विकपाचें थारला. SGPDAचे तिजोरेत अर्थीक भर कशी घालूं येता तेचेर बिरेस्ताराचे बसकेत चर्चा जाली. बसकेक SGPDAचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसा, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी हेर अधिकारी हजर आसले. ह्या PDA मार्केटात येवपी नुस्त्याची मोबायल लॅबा वरवीं तपासणी जातली अशें विजय सरदेसायान सांगलें. दिगंबर कामत आनी SGPDAचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसानय बसकेंतले मुद्दे सांगले. आमगेली 83rd SGPDA मिटींग जाल्या आनी हेजे आमगेले पयले एप्रुवल ऑफ 82nd मिटींग हे सगळ्यो मिनट्स आसल्यो त्यो पयले एप्रूव जाले. सेकेंड आमी एक व्हडलें डिसिजन घेतलें म्हणटा SGPDA उसगांव मार्केट. आमगेली PDAची मार्केट आहा उसगांव आनी थिंगा बिल्डींग आहा, हॉल आहा, शॉप्स आहाय. हे मार्केट सारकी लीक जाता. शॉपां थिंगा रावपाक मेळना. आमी पयलीं इन्स्पेक्शन केलें हांव आमगे पोंडा म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन आनी MS आनी हेर मेंबर आमगे पोंडाचे. लँड बरें आहा अरावंड 5,000 पूण सारकें बिल्डींग आहा तें सारकें मोडपा येयलो आहा आनी ते आमकां पयले
येवन मेळ्ळे शॉप ओनर्साचे. म्हाका थिंगा अरावंड 25 मोर देन 25 शॉप्स आहाय. दुसरें आमगेले प्लॉट्स धांवली प्लॉट्स आहाय. म्हाका मोर देन पावले मोर देन 20 years जाली हे प्लॉट्स केल्या. आज एक महत्वाचो इश्यू आशिल्लो तो होलसेल फीश मार्केट जे फाल्यांच्यान हायकोर्टाच्या डिसिजना प्रमाणे स्टार्ट जावपाचें आसा. ताजेर बाबा आतां रेव्हेन्यू पीडीएक चड येतलो, कशे पद्दतीन कलेक्ट करप हो एक प्रश्न आशिल्लो. ताजेर पयलीं म्हणजे डिपार्टमेंटली करपा जाता जाल्यार ताजेर चर्चा केली, पूण तें मार्केट रातचे 3-4 स्टार्ट जाता. तुका कोण इंजिनियर किंवा कोण ते रातचे 3-4 वचपाक तें डिफिकल्ट. म्हणून आमी सगळ्यांनी ठरयलें की पीडीएन ऑथॉरिटीन ठरयलां की जो सद्या कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताकाच सांगपाचें कलेक्ट कर. फक्त मिनिमम 3 लाख आमकां येवपा जाय, कारण आज सद्या लोकल बिझनेस बंद आहा, सद्या ट्रॉलर्स सगळे ऑफ आहा. फक्त भायल्यान कितें येता तें नुस्तें येतलें. रेट वाडिल्ले आसा, 500 रुपये गेला, 400 रुपये गेला, 300 रुपये गेला. हातूंतल्यान पयलीं तो 1.5 लाख दितालो पयलींच्या हातूंत, पूण तेन्ना सगळें मार्केट आसतालें. म्हणल्यार मिनिमम 3 लाख. फाल्यांच्यान सुरवात करतले जाल्यार ते तांचे कोण ते लेवी चार्जीस बी कोण घेवपी तो डिपार्टमेंटल करपाक आज थंय परिस्थितीन ना. आयज डिसायड करून फाल्यां कांय मनीस मेळूंक शकना. सो आसा ते मनशाक 3 म्हयने कंटिन्यू करप आनीक ते मॉनिटर करपाक एक कोण मनीस रावप. आमचो इंजिनियर आहा तो करतलो अशें डिसिजन घेतलो. इश्यू कितें आशिल्लो की थंय कितें लेवी चार्जीस कोणाक दितले विदावट टेंडर दिला आनी कितें जाता. But today it is practically not possible to have a tender and auction and whatever and give a new person. So that person will continue. He is the best equipped at the moment. सगळे 3-4 वरांचेर वचून रावचे पडटले. हे सगळे आता ताज्यानूच करूया जालें आनी कोणाचें करूं जायना. टेस्टिंग ऑफ fish, I have consistently been saying that fish has to be tested. So the FDA says it's going to test the fish on a mobile laboratory, for which the FDA is committing. Now there is something called QCI, Quality Control in India. तांकां आमी सायटूय दिल्ली आहा, जे तांचे अर्लियर ऑफिस आहा तें अलॉट केल्लें. पूण आय एज अ पार्टी एज वेल एज एन इंडिविज्युअल आय एम गोइंग टू इन्सिस्ट ऑन चेकिंग फॉर फिश फॉर फॉर्मेलिटी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार. बुधवारा राती कडेन मडगांवच्या गांधी मार्केटांतल्या एका पसऱ्याक उजो लागलो. भितर फक्त स्क्रॅपाचो माल आसलो. उजो नेमको कित्याक लागून लागलो तें कळ्ळें ना, पूण उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांच्या अदमासा प्रमाण शॉर्ट सर्किट जाला असो येता. हो पसरो बऱ्याच तेंपा खातीर बंद आसलो. भितर फक्त स्क्रॅपाचो माल आसलो. कोणे तरी दुकानांतल्यान धुंवर भायर सरतना पळयलो आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. जवानांनी बेगोबेग धांव घेत उजो आटापांत हाडलो. हांगा उजो पालोवपाची यंत्रणा बसोवपाचो प्रस्ताव आसा, पूण कांय अडचणींक लागून अजून थंय ती बसोवंक पावले नात अशें थळाव्या नगरसेवकान सांगलें. कॉल येयलो आमी इमिडिएट टर्न आउट केलो. टर्न आउट करून आमी पळयलें की त्या शॉपांतल्यान भितरल्यान धुंवर येतालो. धुंवर येयलो म्हणटकीर आमी तें लॉक तोडलें, ओपन केलें. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आयलो, तांकां आपूण मागीर ते लायट बी बंद करून घेतली. फायर फायटींग केलें आनी तेजे पेट्टांतल्यान पालवयलें. ओनर येयलो राजेश नायक, तो म्हणपालो आपल्या हितून चालू नासलें, 3-4 म्हयने जाले बंद जाल्लें आनी ते आपल्या सगळें बंद जाल्लें मागीर इक्विपमेंट पळयलो. ते आमी केलें, ते सायडी दुकानां लागले. तो ओनर येयलो, ती चावी काडली, तेगेलें सगळें कंट्रोल केलें आनी सगळें आमी क्लियर केलें पॉयंट. कसलें शॉप ते शॉप ते गेले की ते मशीन आहाय तेजी कसली ते गेमीची मशीन आहाय, पूण ती बंद जाल्ली खूब तेंप जालें. स्क्रॅप आशिल्लो. कितें अंदाज कितें लॉस बी कितें ना? काय लॉस बंद आशिल्ली ती शॉप, बंद आशिल्ली. उजो लागपाचो कितें कारण बी कितें ना काय खबर ना. जो हांगा गांधी मार्केटान जो आमचें हें आशिल्लें टँक घालपाचें हें आशिल्लें न्ही, प्रपोजल आशिल्लो. हय प्रपोजल आशिल्लो. तसोच तुका मार्केटांनी प्रपोजल आशिल्लें टँक अशें टँक बसोवपाचें. जो आतां आमचो टर्म आतां काबार जावपाक लागले, 3-4 म्हयने आमचे उरले टर्म काबार जावपाक. हो टर्म आसतना जावचें अशें म्हाका दिसता, पूण कांय कारणां लागून ते कित्याक लागून जायना तेंय म्हाका खबर ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. ज्यो गजाली दोतोरांनी सांगपाच्यो त्यो मंत्री कित्याक सांगतात? तांकां कितें कळटा? नावेलेचो एकवट ह्या एनजीओक प्रस्न पडला. दर दिसा दरेका मंत्र्या कडल्यान कोरोना विशीं वेगवेगळ्यो गजाली आयकपाक मेळटात. मंत्री आमदारांनी न्हू जाल्यार लोकांक कोरोना विशीं तज्ञ दोतोरांनीच म्हायती दिवची. आमचो दोतोरांचेर विस्वास, तांणी उलोवचें. नावेलेचो एकवटचें म्हणणें पळयात.
कित्याक आज हे नायलकार जावन सगळे गोंयचे लोक भियोन आहा कित्याक मिनिस्टर दोतोर जाले म्हणून एक मिनिस्टर एक भाशेन मायकल लोबो सांगप पूण हे आर्याचें येयलां हें येयलां तें येयलां लोक जोरी तर आर्याचें येयलो जाल्यार लोक कुसोन मरपाचो आर्याचे व्हायरस जालो जाल्यार 4 किलोमिटर बॅक्टेरिया जालो म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा आनी कितें आनी हेच म्हण की तूं भिना काय एवरीथींग अंडर कंट्रोल म्हणून जाल्यार आमी कोणाक आयकपाचें काल मायकल लोबोन लोकांक सांगितलं तूं भिना काय हेच कोरे तोंड दांके हात धुये हे आतां लोक संसार जाले मायकल लोबो दोतोरू विश्वजीत राणे दोतोरू आतां विश्वजीत राणे बरे 25 दोतोर आहे एकल्यान दोतोर स्टेटमेंट दिना वो आपण स्टेटमेंट दिता आनी हे आतां लास्ट चर्चिलान स्टेटमेंट दिला तूं कांय भिना काय तें हें म्हण अरे हे कितें आतां आमी कोणाक आयकतले तूं म्हाका सांगाय आतां तूं आमकां गोंयकारांक भिवून घाताय आज सगलो गोंयकार भिवून आहाय आज फॅक्ट कितें कोण नपय केसो दुयेंस कितें आम सगलो लोक व्हायरस येयलो म्हूण आतां काल आनी बोबाड गेलो आर्याचें जाता म्हूण हें आर्याचें हें जालें जाल्यार आज एक लोक आर्याचें पोट कित्याक मेलना मुगे एक रिक्वेस्ट आहा हे मिनिस्टरांक कडेन तूं पॉलिटीक आय तुम करे दोतोरान तुमकां कांय कोणा तुम FIR नाल पळय हेका दोतोरपणाक सारके टायमार सारके दोतोर दिये सारके दोतोराक आमकां स्टेटमेंट दी की बाबा आमी गोंयकार परत तें फॉलो करतले तुम सांगले कोण फॉलो करपाक कित्याक तुमगे 4 स्टेटमेंट हे दोतोरपणा सारको आहा एडवीन आहा तवस्कर आहा हेचो बोर आमी गोंय पावरफूल दोतोर आहाय तें येवन सांगून दी तेंका अपॉयंट कराय तुमी ते आमकां सारके गायडलायन्स करतले बाबा खरें हे व्हायरस अशें वो टेस्ट तें आम तुमच्या मिनिस्टराक आयकनाय कित्याक मिनिस्टर तूं कितें सांगताय दिवचलचे भाजी आणि फळां मार्केट शेनवारच्यान उक्तें करपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेतलो सोशल डिस्टन्सिंग आणि हेर सुरक्षा नेमांक पाळो दिवन मार्केट चालू करपाचें थारायलां बिरेस्तारा ही बसका जाली लोकांनी आपले तशेंच दुसऱ्याचे भलायके खातीर सुरक्षा नेमांक पाळो दिवचो अशें आवाहन सभापती राजेश पाटणेकरान केलें कोणाक दिसता की बाबा काय न्हू म्हणून हें पण तशें ना प्रत्येकान जे कितें बंधन घातलें मास्क आसूं सॅनिटायझर आसूं सोशल डिस्टन्स हे जर पाळ्ळें तर नॅचरली आमी ह्या व्हायरसाचेर आमी मात करतले प्रत्येकान जी गायडलायन्स सेंटरान किंवा स्टेट गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा ती प्रत्येकान पाळची ज्या हेतून प्रत्येक मनीस सुरक्षीत रावूंक शकता आपलो गांव आपले शहर सुरक्षीत रावंक शकता निर्णय घेतलेले आसात रिगार्डींग वेजिटेबल फूड मार्केट ते ओपन करपाचे प्रत्येकान सहकार्य करचें जे कोण भायरूच बसतात मार्केट बसल्या कारणान तांकां पण थंय दिवपाचें की थोडे दीस तरी कित्याक परत सगळी गर्दी जावची न्ही म्हणून म्हाका दिसता ह्या अशेंच जी गर्दी आसा सगळे आमी पाळटले आनी तो धंदो आसा धंदो परत सुरू जातलो बाजार जो आसा पळय जो मार्केट डे आसा पळय तो मार्केट डे म्हणटा तो बंद आसतलो हेचेर आनी जो आतां वेजिटेबल वेंडर्स आनी फ्रूट वेंडर्स जो मार्केट आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्स 2012 आसा पळय तितूनसून म्हणटा तो म्हणटा फाल्यां आमी ती एरिया सॅनिटायझेशन करतले सगळी आनी जाता ती शेनवारच्या हेच्यात ती वेजिटेबल फक्त वेजिटेबल आनी फ्रूट वेंडर ही एरिया आमची ओपन करतले सद्या कशें आसा पळय आतां कशें आसा सगळे लोकांक जर आमी बाजारान जर एकी कडेन हाडले आमी एका वाटेनसून कितें म्हणटा सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करपाक जाय गर्दी खंय करपाक जायना सगळ्यांक जर आमी बाजारान हाडले लोक परत सगळे बाजारान येतले तेन्ना जे वेजिटेबल वेंडर जे सायड बाय सायड खंयचे रोड सायडीक बसतात पळय तांकां थंयच मेंटेन करतले पूण तांकां एक अपील करता हांव तेंच्यांनी तांकां मेंटेन जरी केलें जाल्यार तेंच्यांनी पब्लिकेक आनी ट्राफिकेक कसलोच म्हणटा तो प्रॉब्लम येवपाक जायना ते तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें हेचेर जेणे करून सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय तेंचे कडसून लोकांक अवेरनेस वचपाक जाय आनी ती जी एरिया जी आसा पळय ज्यो आउटसायड हितून रोड सायडीक बसता पळय ट्राफीक प्रॉब्लम जावपाक जायना हो तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो